आपल्या ज्या भावाचे भाव थिंगा हॉर्टिकल्चर चलयता, तिचो भाव हॉर्टिकल्चर चलयता म्हण आपल्या भावाच्या शॉपार ती आयिल्ली आनी भाजी घेवन निकतीच भायर सरलेली तेन्नाच आमच्या चाडींतलो एकलो भुरगो मायनर भुरगो तो तेजो डॅडी डीजे कितें चलयता श्याम म्हणलोलो आनी ह्या भुरग्याचें नांव उदय. हो बायक घेवन इतलो स्पिडीन आयलो ह्या आमच्या बिझी रोडाचेर इतले बस्यो बिस्यो वयतात इतल्या बिझी रोडाचेर इतली स्पिडीन चलोवप सारकें न्हय. आतां ही बायल जी पळय आसा आपल्या भावाच्या शॉपारसून भाजी घेवन भायर सरता थंयच आसलेली ही इतले स्पिडीन येवन तेणें ते बायलेचेर मारली आनी ती बाबडी थिंगाच ऑन द स्पॉट ती बायल मेली आनी त्या भुरगो बाबडे हिंगा पडले. तो भुरगो लास्ट स्टॉपारसून वास्को वयतालो आनी आतां बायल ना जावन तेच्या घराब्याक खूब दूख जाल्या. हांगा एक एक्सिडेंट जालो, हे सदचे एक्सिडेंट जाल्लेले आहा. भुरगे सारके भरपूर कंट्रोला भायर गाडयो चलयता आनी त्याच खातीर आयज एक बायलेचो जीव गेल्लो आहा. हांव मागता की हांगा एक खंय तरी गव्हर्मेंटान ब्रेकर बीन घालचे आनी एक खंय तरी पुलीस दवरचे की कंट्रोलान येवचे, कित्याक भुरगे कोणाचें आयकना, भरपूर गाडयो चलयता. आतां आमचे हाल्ली आनी एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी हो आतां बायल मेली ती हें जावन एक्सपायर्ड जाली एक्सिडेंट. पावणे संक सुमार एक हॉर्टिकल्चर शॉप आसा ते तेज्या भावाची हेची बायल ममता शेटये म्हणून म्युन्सिपालिटीन काम करताली. ती भाजी घेवन रस्त्यार भायर सरताली. भायर सरतात ती निवाड्यासून वास्को वचपी एक भुरगे दोग जाण बायक घेवन तेजेर जोरदार धडक दिली आनी बायल ती सकयल्यान पडली. त्या तकली बी फुटली तिची आनी ऑन द स्पॉट डेथ डिक्लेअर जाली. त्या भुरग्यांकूय आनी ती बायल आहा ताका मागीर चिखली हॉस्पिटलान व्हेली. हांव PI कडेन मागता ज्या पद्दतीन हांगासर निवाड्याचेर स्पिडीन जे बायक चलयता हांगासर बिजी रोड आसल्या कारणान सुद्दां हांगासर भंय दिसता लोकांक चलोवंक वचपाक आनी इतले स्पिडीन जे बायक चलयता. हांव मागता पुलिसा कडेन तेंच्यांनी हांगासर एक ड्रायव्ह दवरचो सांजचो जे भुरगे स्पिडीन चलयता आनी चडशे भुरगे आहा ते मायनर भुरगे गाडी चलयता. हे मायनर भुरगे जेन्ना चलयता हांगासर खुबशे जाणटे लोक वॉकिंगेक वयता, लोक कोण शॉपिंगेक वयता, त्या लोकांक एक धोका आसा. त्या खातीर हांव परत PI कडेन मागता लास्ट स्टॉप ते हांगासर मातोळ्या मरे थोड्यांक पुलिसांक हांगासर दवरून त्या भुरग्यांक मातशें कंट्रोल हाडचें. आनी हांव पेरंट्सा कडेन मागता ज्या भुरग्यां कडेन लायसन ना, जे भुरगे मायनर आसा त्या भुरग्यांक गाडयो दिवच्यो न्हू. अशे भुरग्यांक तुमी जर गाडयो जाल्यार अशें आयचे भोगचे पडले अननेसरी बाडी बायल ती आयज ना जाली स्वर्गाशी. हांव मागता तेज्या आत्म्याक शांती मेळची. पण अशें कृत्य ह्या भुरग्यांनी करचें न्हू. त्या खातीर हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता की हांगासर बंदोबस्त घालचो. जे भुरगे अशे स्पिडीन गाडी चलयता तांकां खंय तरी कंट्रोलान हाडचें. अंदर वो गिरेक आया था. अंदर गिरेक कर रहा था मैं. ओके जब ऐसा स्पीड से आया आके सीधा मार दो दोनों लड़का लोगों को कुर्सी कट्टे पे गिर गया उन लोग. जब भी मैं बाहर आया और मेरे औरत भी था मेरे अंदर. हम दोनों क्या हो देखा तो औरत तुरंत पड़ी थी. बाद में देख हम लोग अजीब हो गया ऐसा कैसा हुआ. सब पूरा पब्लिक खड़ा हो गया. बाद में लड़का लोग उनको क्या हाथ टूटा उनको चिल्लाने लगा लड़का. बाद में टूटा के बाद में लेके गया उसको. ये देखा और कुछ नहीं पूरा. और उसको देख के मैं ठंडा हो गया पूरा. उसका पूरा शरीर में पूरा खून पड़ा उसका. और मैं उसको देखने नहीं वाला मैं फिर अंदर चला गया क्योंकि मुझे खून बोलते वक्त देखने के लिए.